असताना संस्कार सोडून रोदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरतनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आणि मोगाल दुलोब अंकवार मारी. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माय विनोती कोर आमचे पासून. एक आमच्या बापा नामांवरी पाप साहेबाचे ते जावन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां टायणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुरपेन बोलेली सर्वीस पो तुझे टायसा. ओस्कऱ्यामध्ये तू सदैव आणि पाप्या खातीर नेती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाल आमेन. सुरवातेक आमी कितें गावया. A16 पेज 8. A16. दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. जेरुसलेमच्या देवा बसनीचे ताका आमी थंय मेलूंक वचपाचे. जेरुसलेमच्या देवा बसनीचे ताका आमी थंय मेलूंक वचपाचे. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, अरंभक देवान प्रितूम रचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपखोशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेंत तिचो परामर्श केलो. अशें करतना काल बदल्लो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपल्यापणान भरून सृश्टीचो दुरुपयोग करूंक अरंभाक देवान स्थापलेलो रचनेचो एकचार तुटलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलेलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपल्या बुनयारपणान चलतना पृथ्वीमेन आसलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलादारांक एक उत्तम देख तो जालो. आमच्या सर्वंडराच्या पावलांनी चलून सृश्टी थंय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जण एकल्याक देवाचे बोल आनी कृपा मागून घेवया. आयज केरीत भाशेन तिसरो जोमो सांत आंतोनियो 1 आनी 2 आनी पेरशेत ही भाव भयणां आयज ह्या मिसाची मांडावळ पळयतात. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर हांव मागतां. आनी तेच परी ह्या नोवेनान वांटो घेतना भाग्यवंत डायगोचे मजतीन आमच्याय जिवितान आमी सैमाचो मोग करूंक सृश्टीताय एकचार घडोवन हाडूंक जेजू शिकयता ती शिकवण आमी आपणावंक देवाचो आदार आनी बळ आमी मागता. आनी जायती पावटी सृश्टी सवें आमी दुरुपयोग केला. आमी सृश्टी सवें आमचो हुस्को आमचो मोग दाखोवंक ना. ह्या पासत देवाचें आनी एकामेकाचें आमी ह्या वेळार बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपविरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सगलीं बरोबर देवाची तोस्त आमी गावया. Jezu Christa, Bapaच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेली, तू संसाराची
Eklas Dukowi, Eklas Ishmor, Eklas Ishmor. Puna Deva, O Sorgiani Shanti Tachaista Sansari. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या कोणवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपेन भर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचून आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपुटून भोंवतेल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते रूख, हें सगलें तुमच्या जेवणा पसरणाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंत्रोला वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपुटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमी गितांतल्यान गायतलो. पेज नंबर Q7, पेज 169. Q7.
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. भाग्यवंत पावलून तेसा लोग्नेकारान बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी जाणें आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलोलो धीर आनी थीर बरवसो दिला तो देव. आमचो बाप तुमच्या काळजांत दीत दिवंक आनी सगल्या तोरणेच्या बऱ्या कोन्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोट करूंक. शेकी भाव भयणांनी आमचे पासत मागात. देवाचें उतर वेगीं परगोट जायत वचूंक म्हूण आनी तुमचें मोदें जालां तशें ताका जैत मेलूंक म्हणून मागात. तशेंच आमी नोश्ट्यांक आनी खोट्या मनशांच्या हातांतले निवारचे पासत मागात. कित्याक सगल्यांकूच बावार्द ना. आमचो सोमी खात्रेचो आनी तो तुमकां कोटाय दितलो आनी वायटांतली राखतलो. हांवें तांकां दिला त्यो आज्ञाय तुमी पाळटात आनी पाळूनूच रावतल्यान म्हूण तुमचे विशीं आमी देवाचेर भरवसो दवरतात. सोमी जेजू तांच्या काळजांत देवाचे मोगाचे आनी माकलोल्यांचे सोंसणिकाये वाटेन ओडून व्हरूंक. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळीं उबी राव. संसार एक दीस सोडटले पूण देवा उदक सासनाक वतले. सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे कोणें विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मला? ताच्या व ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान व ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी परगोड जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना म्हाका पाठयला. ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेदना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलयतना ताणें जमनीर आपली लुती उडयली. लुतयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताणें ताका म्हणलें, वच आनी सिलोमाचे तळयेंत तुजे दोळे धू. सिलोम मुणगे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून सांगलेलें तशें केलें आनी ताका नदर आयली आनी मागीर तो परतून आयलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. भोगानी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय आमकां दोन वस्तू करूंक आपयता. पयली वस्त म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक. आनी कितें बसत जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी कितें आमी शिकूंक? श्रिश्टीताय आमी एक चार घडून हाडूंक. श्रिश्टी सवे आमचो हुस्को, श्रिश्टी सवे आमचो संबंद अदीक आनी अदीक घट करूंक आज आयचो विशय ह्या नोवेनाचो आमकां उलो करता. तुमी जायते पावटी आयकलां आसतलें. दोन मोडण्यो तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. कोंकणीन आमी म्हणटा जशी करनी तशी आमची बरनी. म्हणजे जसो तूं करताय तसो तूं घेताय. दुसरी म्हणणी, ज्या मापान तूं करशी त्याच मापान तूं घेशी. म्हणजे ज्या मापान तूं कोत्ताय त्या मापान तूं परत घेताय. आनी हे आज आमी ह्या विशयांत बेस बरे तरेन आमी नियाळूं येता. जे परी आमी सृश्टीचो मोग करता ते परी सृश्टी आमचोय मोग करता. जे परी सृश्टी सवे आमी हुस्को दाखयता ते परी सृश्टी आमचोय हुस्को दाखयता, आमचे सवे हुस्को दाखयता. हे आमकां दिसा दिसपट्ट्या जिवितान दिसती पडटा. जरी तर तुमच्या पोरसांत झाडां आसा, बरे तरेन तुमी तांकां उदक घालतात, सारें घालतात, जाल्यार ताका बरीं फुलां येता, बरीं फळां जाता. म्हणजे हेरांय झाडांक फळां येता, हेरांय झाडांक फुलां येता. पूण जरी तर तूं बरें सारें घालीत, बरें उदक घालीत जाल्यार तुज्या पोरसांत आयलेलें फळ वो तुज्या पोरसांत आयलेलें फूल दुसऱ्या परस वेगळेंच आसता. वो ताचो आकार व्हडलो आसता, वो तें रसरशीत आसता. कित्याक तुवें ताची काळजी घेतलेली आसा. ताणें ताची काळजी घेवंक ना, पूण तें आसा वाडटा, आपलेच सुतून वाडटा. पूण हांगासर तूं ताका उदक घालताय, तूं जमीन खणटाय, सारें घालताय आनी देखून ताका बरीं मोठी फुलां येता, देखून ताका मोठी फळां जाता. जायते फावटी तुमी हांगा नर्सरी पळयतात आनी नर्सरीन गेल्या उपरांत तुवें हायबिस्कस फ्लावर्सांनी कितल्या मोठी रूंद सारकी दिसता. मात तीच झाडां घरा कडेन हाडटच ताची फुलां तशीं जाय येयना. ती मातशी धाकटी आमी पयलीं पळयल्ली तशीच खंय हेरांच्या पोरसान आसा तसलीच खंय जाता. कित्याक तुवें तांकां बरें सारें पडटा, तुवें तांकां बरी माती घातलेली आसा, तुवें तांकां उदक वेळार पडटा आनी देखून ती रसरशीत फुल्ललीं आमकां मेळटा. आज हो विशय आमकां तेंच करूंक सांगता. सृश्टी सवे तुजो हुस्को दाखय आनी सृश्टी तुजे सवे हुस्को दाखयतली. जायते फावटी अशें घडटा, सृश्टी आमकां इतलें सगळं दिता जाल्यार जायते फावटी आमी बेपरवा करता. आमी थंय घातलें, शेतान भात उडयलें, बियां उडयलीं, शेत किल्लोन येतलें आमी जाणा. देखून आमी जायते फावटी दुर्लक्ष दिता आनी कितें करूंक जाय तें थोडेंच कितें करता आनी सोडटा. आज आयचो विशय आमकां ह्या वस्तूंचेर आमचें मन घालूंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सृश्टी कडल्यान आमकां जायतें कितें मेळटा. गिमाचो म्हयनो येता तेन्ना जायतो तुमचो लोक, आनी तुमचो लोक वेता जाल्यार, पूण ह्या वाठारांतलो जायतो लोक बागा कलांगूट ते वाटेन दर्यांत न्हांवपाक वेता. उदी करून जाणटीं जांकां रोमातील बी जाल्लें आसा, जांची हाडां ओसोक जाल्लीं आसा, तीं थंय बागा कलांगूट ते दर्या वाटेर वेता. थंय सकाळीं फुडें वचोन थंय उदकान बसतात. कित्याक हें खार उदक आमकां कुडीक बऱ्याक पडटा, आमच्या हाडांक बऱ्याक पडटा. आनी देखून जाणटीं आजून पासून थोडीं आजुनूय पळयता, सकाळची थंय बसून उदकान म्हणजे लागींच उदकान बसून थंय न्हातात, आपलो इलाज करतात. म्हणटच सैम आमकां जायतें कितें दिता. नॅचरल थेरपी. थंय दर्यान उदकान आमी आमचे पांय बुडोवन आमची हाडां आमी ओसोक जाल्यान ती मातशी आमी घट करता. जेन्ना आमकां ताण लागता तेन्ना सैम आमकां उदक दिता. जावं बांयंत जावं न्हंयेंत आमकां उदक मेळटा. गरमी जाता तेन्ना आमच्या आंगार उदक उडोवंक आमकां मेळटा. आनी अशे तरेन सैम आमची काळजी घेता. आनी जरी तर आमी सैमा सवे मोग दाखयना, हुस्को दाखयना जाल्यार मागीर आमी एके भाशेन अनउपकारी कशी आमी तांचे सवे जियेता, आमी सैमा सवे जियेता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, एक पावट 2 जाण मनीस असले आनी आदल्या काळार तुमी जाणा हो बाटर सिस्टम चलतालो. बाटर सिस्टम म्हणजे हांव खंय वाचतालो कर्नाटका सावन जेन्ना तो लोक गोंया येतालो तेन्ना ते बैलांक हांकां घेवन येताले, मांस हांगा विकताले आनी मागीर त्या पयशांचे मागीर कितें आमचे गोंयचे कितें कितें आसा तें घेवन वताले, तेल आनी कितें कितें घेवन वताले, खारें नुस्तें तें बी घेवन वताले. म्हणजे अशे तरेन बाटर सिस्टम आदीं चलतालो. आनी हे 2 मनीस, एकलो शेतकामती आसलो आनी दुसरो असो वेपारी कसो एक बेकर पोदेर आसलो. आनी हो पोदेर आपूण जे पांव भाजतालो ते ह्या मनशाक दितालो आनी हो शेतकामती ताका आपल्या गोरवांचें दुदाचें केल्लें तूप म्हणजे बाटर मोस्को ताका दितालो. म्हणजे अशे तरेन तांचे मदें ही समजणी आसली. तो ताका उणें दितालो आनी हो ताका मोस्को दितालो. आनी एक दीस अशें घडटा की हो जो उणो दितालो म्हणजे हो शेतकामती जो उंडे दितालो, पोदेर जो उंडे दितालो ताका दुबाव मारता. हो जो आपल्याक मोस्को दिता तो म्हाका दिसता इल्लो उणो दिता, कमी दिता. कित्याक दोगूय जाण एका किलाचेच कोत्ताले आनी एक किलो ते करून दिताले वजन करून. देखून म्हाका दिसता हो उणो दिता. आनी देखून एक दीस तो कितें करता, इतले दीस तो मेजी नासलो पूण आयज मुद्दम मेजतलो म्हणटा आनी तागडेन घालता आनी पळयता अरे पळयत जाल्यार उणो आसा. ताणें जो मोस्को दिला तो उणो आसा आनी देखून ताची तो केस घालता की तुवें आपल्याक मोस्को उणो दिलाय, म्हजे कडल्यान 1 किलाचें वत्ताय आनी तूं म्हाका तुजो मोस्को इल्लो उणो दिताय. आनी जेन्ना ही केस चलता तेन्ना जुईस बरो चिंता आनी म्हणटा कशें तरेन तुका कळ्ळें की तो तुका उणें माप दिता, उण्या मापाचो मोस्को दिता म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा पळय म्हणटा हांवें तागडेन घातलो जाल्यार तें वजन कमी आसलें. मागीर तेन्ना त्या मोस्केकाराक त्या शेतकामत्याक तो विचारता तूं अशें करूंक कितें कारण. तेन्ना तो म्हणटा हो मोस्को विकतलो, हो मोस्को दितलो. हो म्हणटा शेतकामती म्हणटा की सर म्हजे लागीं तागडी ना, म्हजे लागीं वजन ना आनी देखून हांव कितें करता, जे उंडे तो म्हाका दिता ते उंडे हांव एके सायडीक दवरता आनी हे सायडीक म्हजो मोस्को दवरता आनी जे माप ताचें जाता उंड्याचें तितल्याच मापान हांव म्हजो मोस्को दिता. आनी तेन्ना तांकां कळोन येता चूक त्या मोस्केकाराची नासली, चूक त्या उंडेचकाराची आसली जाणेन कंप्लेन केल्लें. म्हणजे तो आपल्या वजनान कमी उणें ताका दितालो आनी देखून ताका तो कमी मोस्को मेळटालो. ज्या मापान तो दितालो त्या मापान तो ताका दितालो. म्हणजे ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तूं घेताय. जशी तुजी कोरणी तशी तुजी भरणी. म्हणटूच अशेंच कितें सैमाई सवे आमी पळयता. जशें पळय हांवें सुरवातेक म्हणलां जितली काळजी तूं ह्या तुज्या झाडांची, ह्या तुज्या फळांची तूं घेताय झाडांची, तितली ती बरी फळां दिता, बरी फुलां तुज्या पोरसांत बरी दिसो अशी कोत्ता. म्हणटूच अशेंच कितें आमच्या जिवितांत आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान ही वोपार कित्याक घेतल्या काय हांव बारीकसाणें चिंतालो आनी तेन्ना म्हाका थंय दिश्टी पडलें की जेजू आमी पळयता सैमाच्यो वस्तू वापरता आनी मनशाक बरो करता. हो जो कुड्डो आसलो ताका आपली लुती जमनीर उडोवन माती कालोवन ती ताका लावन एके भाशेन सैमाचो वापर करता, श्रिश्टीचो वापर करता, माती आनी ताच्या दोळ्यांक लावन ताका पेकोणी फावो करता. म्हणटूच अश्यो जायत्यो वस्तू आमी पळयता. जशें परी एक उदाहरण हांवें तुमकां दिल्लें बागा दर्या वेळेर जावं गरमेच्या दिसांनी आमी जेन्ना न्हंये कडेन वता वो झरी कडेन वता काय बरो सैम आमची काळजी घेता, आमकां गरमेंतली वाटायता, आमकां थोडाय दिता. अशे तरेन सैम आमची काळजी घेता. म्हणटूच जेजू असल्यो जायत्यो वस्तू सैमाच्यो वापरलेल्यो, श्रिस्तीच्यो वस्तू वापरलेल्यो आमकां दिश्टी पडटा. जावं उदकाचेर दर्याच्यो ह्यो वेपारी शीस दर्यान मासली मारूंक वताले, दर्यान तुफान जाताले. म्हणटूच असल्यो वेपारी गोरवारा कडेन 100 गोरवां आसलीं, मेंढरे आसले, एक सांडटा. परत एकदां सृश्टीची खबर, शेताची खबर, बी वोपता, जायती सृश्टीची खबर
जेजूची शिकवणेन आमकां मेळटा. आनी अशे तरेन लोकांच्योच वस्तू घेवन जो वावर लोक कोत्तालो त्योच वस्तू वापरून तो ह्या लोकांक शिकयतालो. म्हणटूच सृश्टीचो वापर करून देवाचें उतर जेजू परगडटालो. देखून आयचो विशय आमकां आपयता जेजूच्या पावलांनी चलून. म्हणजे जेजून ह्यो वस्तू वापरल्यो तेच परी आमी बी वापरता, पूण जायते फावटी दुरुपयोग करता. हे दुरुपयोग करपाचें आमी इल्लें उणें करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी अशे तरेन सृश्टी सवें आमचो मोग आमी दाखोवंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत डायगोच्या जिवितांतूय असलो सृश्टी सवें आसलेलो मोग आमकां दिश्टी पडटा. पयले सुवातेर कुडीच्यो ताळण्यो पयस करूंक, कुडीक ज्यो ताळण्यो येताल्यो त्यो पयस करूंक, चिंतनां पयस करूंक तो कितें करतालो वो ताणें कितें केल्लें. आपल्या थंयच इगोजी कडेन ताणें एक धाकटें पोरसूं केल्लें आनी थंय ज्यो भाजयो आपल्या जेवणाक उपकारताल्यो वो जे जेवणाक कितें लागतालें त्यो भाजयो ताणें थंय रोयलेल्यो आनी ताचो तो परामर्श करतालो. पळयात कितलो मोग सृश्टीचो. ह्यो भाजयो तो आपल्या जेवणा खातीर, समुदायान जे पाद्री आसले तांच्या जेवणा खातीर तो वापरतालो. हें पोरसूं ताणें केल्लें. दुसरे सुवातेर जायत्यो थंय तांचे हातून मानी आसल्यो, बँबू कोंडे आमी म्हणटा न्हू, जायते कोंडे म्हणटा, थोडे बांबू म्हणटा, मानी म्हणटा थोडे. सो त्यो मानी तो ताचे दवले कोत्तालो. तो ताचे दवले वो बश्यो तालपत्री कश्यो ते करून जे कोण तांकां जेवण बांदताले, तुमी जायते फावटी पादिकार आसता तेन्ना पादिकार कितें धाडून दिता, कितें रांदून दिता, म्हणून असलीं मनशां जीं कोण कोण कितें दिताले तांकां तो हे दवले जावं ह्यो ल्हान ल्हान बश्यो केल्ल्यो आसल्यो त्यो तांकां तो दितालो. म्हणटच अशे तरेन सैमाच कडल्यान केल्लें तो ह्या आपल्या बऱ्या देखणारांक वांटतालो. ही आर्त जी ताका आसली ती आरतीचो वापर करून हे दवले ह्यो बश्यो करून तांकां तो फारीक करतालो. एके भाशेन बाटर सिस्टम कशें, उपकार कसो तांचो आटोवंक. तिसरे सुवातेर जेन्ना तो एका जुंव्यार आसलो, देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना थंयच्यान दुसऱ्या जुंव्यार तो वचोंक सोदतालो आनी ही उर्बा ताका आसली देवाचें उतर परगडपाक. आनी देखून दुसऱ्या जुंव्यार तो वचोंक भायर सोदता तेन्ना थंय मोड जाता, तुफान जाता आनी ही बोट जे बोटीन तो आसलो ती बोट थंय पावचे सुवातेर परत आदल्याच जुंव्याचेर पावता. ज्या जुंव्यार तो वचूंक सोदतालो ती बोट थंय पावना, पूण जंय तो आसलो त्याच जुंव्याचेर तो परत पावता. आनी हें देवाचें निर्मळ अशें तो समजून तो आपलो वार थंयच सुरू करता, थंयच तो चालू दवरता. मोगाच्या भाव भयणी पळयात, सैमूय बी देव कसो सैमाचो वापर करता. तो आपलें उतर परगटूंक, आपलो मोग आपले पोरजे सवें दाखोवंक कशे तरेन सैमाचो देवान वापर केलो. आनी भाग्यवंत डायगोक ताणें आसलो थंयच हें देवाचें उतर परगटूंक, हें देवाचें उतर चालू दवरूंक ताणें थंय ताका परत व्हेलो. हें आमकां दिश्टी पडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या काळार जेन्ना आमचे ग्रेट ग्रँडफादर जियेताले तेन्ना ते अशें झरीचें उदक पिवन जावं न्हंयचें उदक पिवन आपले जी दीस सादताले. आनी तेन्ना कोणें ही आयची दुयेंसां केन्ना पडूंक ना, तांणी तेन्ना आयकोंक ना आनी कुशाल ती जियेली, काय बरें तें उदक पिवन ती जियेली. पूण आयज वो आमचे मागीर तांचे फुडली पिळगी अशे तरेन ते मागीर तांचे बांयचें उदक पिवन तें बांयचें उदक ती वापरूंक लागली. कोणूच दुयेंत पडोंक ना, वो कोणाकूच तें माल पडोंक ना. उपरांत आयज आमी पळयता जायते आमी उदक बांयचें काडूंक वचून भियेता, पोल्युशन आसतलें हें आसतलें तें म्हणटा. आनी आयज जायते कडेन आमी पळयता लोक बाटल्यांनी उदक हाडटा. जायते आमी बांयचें उदक काडलें जाल्यार मागीर फिल्टर करता. फिल्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक फिल्टर करून ना जाल्यार तें उदक पिवपा सारकें ना हें आमच्या मनांत आसा. आनी देखून आयज फिल्टर केल्लें करूंक नासलेलें उदक आमी पियेत जाल्यार रोखडीच आमी दुयेंत पडटा. देखून आमी फिल्टर वापरता. देखून आमी आतां फुडली पिळगी बाटल्यांतलें उदक पिवंक सुरू करता. आनी अशें म्हणटात की एक दीस असो येतलो की आमकां उदक पासून मेवचें ना तेन्ना आमकां कॅप्सूल घेवचे पडटली. आयज हाडाक कितें जालें, हाडां आमची मोडली, ओसोक जाली जाल्यार आमी कॅप्सूल घेता, कसली कॅल्शियम.
जे आमकां वतान मेवता, वत आमी आमच्या पांयाचेर घेतल्यार तातूंतल्यान कॅल्शियम मेवता, व दुसऱ्या वस्तूंनी मेवता, खावपाच्या वस्तूंनी, ते आमी कॅप्सुलान आतां घेता. तेच परी एक दीस एक काळ असो येतलो उदकूय बी आमकां कॅप्सुलान घेवचें पडटलें. कित्याक कोण आदीं उदक विकतें घेतालो, वचोन खंय नळ आसले थिंगा वचोन पियेतालो. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा हीं मनशां जीं असलें उदक पियेलीं झोरीचें जावं बांयचें, तीं मनशां कितलींच वर्सां उरलीं आनी आयज पासून दिश्टी पडटा कितलींच वर्सां उरलेलीं. म्हणटच सैम आमकां कितें तरी बरें दिता, पूण आमीच तें पाड केल्लें आसा. आयज बांयचें उदक पिवपा सारकें कित्याक ना? कित्याक आमच्यो सॅप्टीक टँकी खूब जाल्ल्यो आसा, घाण चड जाल्ली आसा न्हय. हें सॅप्टीक सगळें थंय आमच्या बांयंत भितर रिगलोलें आसा. देखून बांयचें उदक तितलें पिवप सारकें आमकां दिसना. म्हणटच सैमूय बी आमचें सवें असोच खेळटा, कित्याक आमी सैमा सवें खेळटा, देखून सैम आमचें सवें आमच्या आंगार येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हीं तत्वां आमी आमच्या मनान धरया. सैमा सवें आमचो हुस्को दाखयल्यार सैम आमकां आपलो हुस्को दाखयतले आनी अशे तरेन आमी खुशाल आमचें जिवीत जिवंक पावतल्या. तर देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी बागेवन डायगोची देख थोड्योच वस्तू आमी नियाळ्ळ्या, तशे तरेन आमी बी सैमाचो वापर करूंक, ताचे भाशेन सैमाचो वापर करून सृश्टी सवें आमचो हुस्को, सृश्टी सवें आमचो मोग आमी दाखोवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानसान देवा, सोपदार बापा, स्वर्गांत विचारणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या समिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरीम सांगलो, आंकवार मळयतान सांगलो, पोस प्रकारांत आनी कोण सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, दुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मजबी करूंक येतलो. सतमांतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचा एकठाण, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. त्याच देवाचेर आमचो विस्वास खोलावन आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें मुन्यारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक ते बरी देख जावं बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सृश्टीचे दायज राखूंक गरज नाशिल्ले प्रकल्प निर्माण करिना जावंक आनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक तांकां बरें मन बापा लागीं मागुया. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यांनी जाता ते भाशेन आमचो पाठिंबो आनी आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन बापा लागीं मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जाता ते भाशेन झाडां रोवन आसात ती झाडां सांबाळून प्रदूषण उणें करून आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय कोरण्यांतल्यान देख जावं बापा लागीं मागुया.
भोव दयाल बापा, तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे. अदीक आनी अदीक सृश्टीक आमी लागीं रावूं आनी सृश्टी दिता ताच्या उपकारान आमी जिवंक आनी अशे तरेन सृश्टी सगळे आमचो हुस्को आमचो मोग आमी दाखोवंक आमकां बळ आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेठोनीक आमी गीत गावया. C13 पेज 33. C13. उंडो आनी सोरो. तुस देण्यान फावो जाली, प्रितुमीन आमकां दिली, मनशाच्या वावरान केली. भेटयता तुका उंड्या आनी सोऱ्याची देणी. प्रितुमीन उत्पन्न केले गो आनी दाखो घेवन ते गो दवळून आनी दाखो पिलून हो उंडो आनी सोरो तयार जाला. ती तयार जावंक मनशान वावर केलो आनी थोड्याच वेळान देव आपल्या आशिर्वादान ती पवित्र करून जेजूच्या मासा-रोगतान ती बदलतलो. ही दानां यान्निकाच्या हातांतल्यान बापाक भेटयतना आमचे कोस, त्रास, आटे विटे आनी खुशालकायेची गोडिता तांचे बरोबर ओरपुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळा बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समोरंब आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काली आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो तुवें रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं
तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाखाणूंक तुजे रोसणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povitr, 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 dolbaraco servis potu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, उसुगी तुका सोयसो. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय, उसुगी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुत पोरगो तुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो घालता, आमी एकाचेंतले पियेता. इतले पोटी वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या ह्या आमच्या गांवच्या दर एका भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दायगो आमचो आस्कारी, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सृश्टी सवे मोगान आमी वागूंक आनी आमी सदां काल तिका लागीं रावंक देवान आमकां बोड करपा दिवची म्हूण ह्या मागण्यांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायक आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां काळीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदोर दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या खालसून येतना गीत गाऊया. D42 पेज 71. D42. तुझे स्पाट्याने
प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ली चाकरीन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसुया. San Diogo aci Virgos, Guirim Sangolda. Falia Somar 7 तारीख, for the soul of Joaquina Miranda Kumia Morod पहिल्या वर्षाचे मीस सकाळी 8:30 वाजता. शुक्रारा दीस 11 तारीख नोव्हेंबराची for the soul of Elizabeth Mascarenhas Bella Vista तिसऱ्या वर्षाचे मीस 7 वरांचेर. फिगोरजेच्यो कळवण्यो. आयज सादेकाळाचो 32वो आयतार. आयज पयल्या मिसाची मांडावळ केल्या मोरोड 2. आयज 9 वरांचे मीस नासलें पूण भुरग्यांक दोतोन 4:30 वरांचेर आसली. इंग्लीश मीस 10-15 वाजता मांडावळ केल्या पॅरिश यूथ मीस भेटयला फादर सावियो de सिल्वा. ह्या दिसांनी आमची नोवेना चलतात. 5:30 वाजता तेर्स सुरू जाता आनी उपरांत मिसाचें बलिदान. दर दिसा नोवेन जाल्या उपरांत आमचे यूथ धाकटुलीशी हावजी चलयतात. 12 नोव्हेंबराचे वेस्पर 5:30 वाजता त्या दिसा आमचे पॅरिस युथांचे कॅन्टीन आसतलें. तेच भाशेन हावजी आसतली. येता त्या आयतारा दीस 13 नोव्हेंबराचे आमच्या आस्कार्या सांत दियोगाची दोबाजीक परब. त्या दिसा मांडावळ हे भाशेन आसा. पयले मीस 7 वाजता. मांडावळ करूंक पयल्या मिसाची लिटर्जिकल एनिमेटर्स and Eucharistic ministers. दुसरे मीस 9 वाजता. मांडावळ करूंक PPC. इंग्लीश मीस 11 वाजता. मांडावळ करूंक द कॅप्युचिन फादर्स मोंदेगिरी. त्या दिसा आमच्या
पॅरिश युथाचें केरमेस आसतलें. तेच भाशेन आमची दोतोरनींचीं सुपुल्लीं भुरगीं फुलां लायतलीं. तांकां आमचो आदार दिवया. सांजे 7:30 वाजता प्रिन्स जेकबाचो ओस्नाबुरीत तियात्र आसतलो. आमकां सगल्यांक कुटुंबांक आमंत्रण आसा, कित्याक ही सांज आमची. This is the day for us and for the whole parish. It's wonderful to be together. ह्या दोबाज्याक आमी एकठांय जावया आनी हो दीस आमी एकांतायेन सोहोबागिलीदारपणान सारुया. If we have right to pray, we have also the joy of celebrating. And that's the moment where we shall all join, as many as possible, to see Prince Jacob, the famous Jadukar. His drama is running 100% A+. And to आमच्या दारार येता तेका आमी मेळुया. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धोर्मदान जालां ₹25,912. तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं. ऑन ऑल सोल्स डे आमचें कलेक्शन जालां ₹26,743 सेंट विन्संट डी पॉल सप्टेंबर म्हयन्यांत पयल्या आयतारा कलेक्शन जालां ₹10,050. पोवमेंट्स फंड बॉक्सान मेळ्ळ्यात ₹6,600 आनी ओतुमराच्या म्हयन्यान डोनेशन जालां ₹5,000. इगोर्जेच्या गोरजांक आदार दिला बऱ्या देखणारान आराडी ₹5,000. देव बरें करूं. आमची नोवेना सुरू जाल्यान आयजांचो 3रो दीस. तुमकां पळोवन कितली खुशालकाय भोगता. इट लुक्स एज इफ वी आर सेलिब्रेटिंग द फीस्ट ऑलरेडी. एवरी pew is full. Beautiful. वाडत वेता. हांगा बरोच जाल्यार वयर वचुया आनी वयरूय बोल्ले जाल्यार माटोव घालुया. But come, beautiful, this is our time for the parish. Zomo 3, Saint Anthony 1 and 2, आणि पेरशेत हांणी ह्या बाबा भयणांनी मिसाची मांडवळ सांबाळल्या. आमचे मदें आसा फादर जुझे सिल्वेरा, जेजुईत पाद्री. जेजुईत म्हूण कळटा, जायतें गिन्यान आहा. सृश्टी वयर कितलो निवळ तेणेन आमकां आकारणी दिली. तो जावन आसा डायरेक्टर पोरवोरी. थॉमस स्टिव्हन्स केंद्राचो डायरेक्टर. त्या खेत्यांसान आमकां आमच्या घरांनी रोटी येता आनी हो आमचो यादनीक भाव जायत्या पत्रांचेर दिसून येता. तो आयज आमचे मदें आसा. ताका आनी ताच्या वावराक आमी बरो येश मागुया. Thank you, dear Father. Thanks to the choir. Every day it's becoming better and better. Nice to listen to all of you. आमचे दिनवास कॉन्फरात भांक आनी भयणांक पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा आनी आयज तांची संख्या मजबूत जायत वेता. तांची हाजिरी दिसून येता. जायते कॉन्फरात भाव आनी भयणां आसात. तीं येतलीं म्हूण आनी आमचो समारंभ अर्ताबरीत करतलीं म्हूण आमकां खात्री आसा. Thank you so much and God bless you. फादरान आमकां मीस भेटयला. फादर आमकां आशिर्वाद दितलो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे असो.
आनी सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालूं. वचून यात, सृश्टी सवे मोग दाखोवंक आनी भावार्थान एकामेकाची सेवा चाकरी आमी करूंक तुमकां देवाचे शांतीन धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंतायगो आमचे पासत विनंती प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेडयांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भागिवंत डायगोक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विनोनेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलोली ती सर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे येताय.